हांव चेतन मांडोळकर म्हापसा साकून उलयतां. आतां म्हाज्या फुड्यान एक 3 जाण मनीस उबे आहा हांगा धडले. तांकां हांगा रावपाक घर ना दार ना, पण तेंचे काका आधार कार्ड तेंचे कडेन गोवा म्हापसा जुवारी नगरच्या नांवार आसा. एक आधार कार्ड नांव आसा नालू भालिया, सेकंड पुराजी काताजी भालिया आनी थर्ड नांव आसा चंपा पुराजी बाटी. आणि ही तिनूय आधार कार्डां आसा तेंचे एड्रेस आहा साऊथ गोवा मार्मागोवा सिटी वास्को डगामा. आतां ही खंयची हांकां आधार कार्ड कोणें करून दिल्या ती म्हाका खबर ना, पण जे हांगा म्हापसा स्थानीक लोक आहा तांकां आधार कार्ड मेळना आनी हांकां रावपाक घरदार ना. हे म्हापसा हांगा रस्त्यार रावता स्लम एरियान, स्लम म्हणजे झोपडींनी रावता आनी तेंचे कडेन आधार कार्ड आहा. शेखर नायक हांव म्हापसा. हे म्हाज्या फुड्यान आहात, हे आमच्या सायडीक आमच्या बार्या सायडीक शेतान रावता. तांकां खूब वर्सांनी पळयता. ही आवय तेजी, हो बापूय आनी हो तेजो चेडो. हेंच्या कडेन वास्कोचे आधार कार्ड आहा, तेंच्या कडेन पॅन कार्डाक तिणें एप्लाय केला. मागीर वोटींग कार्ड तेंचे कडेन आहा. 25 वर्सां जालीं म्हणटा तो रावता म्हणटा आमी हांगासर म्हणटा म्हापशान म्हणटा. घर ना ते रावता ते हे बश्टे झोपडपट्टीन. आतां म्हणटा ते आमकां म्हापशान म्हणटा रावपाक म्युन्सिपाल्टीन दाखो दिवचो. क्या बोलता तुम? म्यूनसिपालिटी वाला दुकान लगा तो भी हम लोग को त्रास करता, लगाता नहीं कि जाओ इधर से तुम मेरे गांव को, इधर रहने का नहीं, वो नहीं करने का. तुम लोग गांव को जा सकते हो, इधर मत रहो. गोवा में क्यों आते तुम लोग मरने के लिए? ऐसा सब बोलते हो लोग. और मूर्ति बेचने को ऐसा बाजार में भी गया तो पुलिस वाले पकड़ के 35 का केस डालते. अभी तुम क्या बोलते हैं? हमारा रहने का घर बार चाहिए साहब. अभी तुमको घर चाहिए? हाँ. हाँ. तो म्युन्सिपाल्टी के पास गया था तुम? नहीं गया. नहीं गया सर. हमको घर तुम चाहिए. क्या बोले, क्या चाहिए? हम लोग यहाँ रहने के लिए ठिकाना चाहिए सब, घर चाहिए. बस गाड़ी चाहिए. तांकां खंय घर जाय हांगा रावपाक. आतां तांकां हे आधार कार्ड आहा, वोटींग कार्ड आहा, ते तेंचे घर नासतना तांकां कशें मेळ्ळें तो सांगता. कोण दिया तुमकां आधार कार्ड? ये हेल्प किया था मेरा जो वास्को शांति नगर में भी, हम लोग ऐसे रास्ते के बीच में दुकान लगा तो बोलता नहीं तुम लोग ऐसा मत करो. उसने बेचारा हेल्प करके मेरा आधार कार्ड बना के दिया. वो कोण गोवा वाला था? नहीं वो लमानी का है. रवानी के जाता. आता एक व्हडलें म्हणजे एका लमाण्यान आधार कार्ड काडून दिला वास्को. हांगा सालिगांव जशे लमाणे आहात वास्को आहात. वो कोणता पार्टी काय? वो बीजेपी का है. अरे हो तुम्ही लोकांनी ऐकलं असं तो बीजेपीचो खंय तो, ताका ते आधार कार्डा करून दिल्यात, त्याचो एड्रेस सारको ना. आता हेका आमी म्हाका दिसता घर बांधून दिले बरें काय हांगासर रावपाक. आता तो भी मेरे को फुटबाड़ी पे जगह दो, हमारा दुकान लगाने का है, मूर्ति का धंधा है नहीं, सर. अभी तुमको सब मिलेगा. आधार कार्ड दिया ना, तो अभी सब मिलेगा तुमको. हाँ, सर. और क्या बोलने का तुमको? नहीं बस सिर्फ हम लोग को ठिकाना चाहिए ये सब. बूढ़ा बीमार अभी 30 साल हुआ है यहाँ पे मेरे को रहते रहते. ये पूरा व्हाइट बाल ले लिया मेरे गोवे में. पण हम आता आमची हांगासरची झोपडपट्टी येता न्हू, तांकां थोड्या दिसांनी आधार कार्ड दिया येता, वोटींग कार्ड दिया, आनी सगळ्यांक एकच लायनी हांगा बस स्टँड करपाक हांगा मातसो घाल कॅमेरा. हांगा बस स्टँड करपाक हांगा सगळ्यांक तांकां घरां बांदून दिवपाची. आता ही एक फॅमिली हांगा आहा. कितना लोग है तुम्हारा सब पूरा? हम लोग 4 यहाँ पर. यहाँ बहुत हमारे घर वाले. भाई हम एक बोलो, कितना लोग कम से हैं? कम यहाँ पर 3 में 7-8 इंसान और भी है. और 8 लोग. हाँ 8 लोग कितना हैं. है? वो हमारे बहन नहीं लगता वो. नहीं, टोटल कितना है तुम्हारा लोग? 8 टोटल हमारा है ना. 1 2 3 और 9. बेटे हैं. हाँ, टोटल 9 लोग हैं इनके कहीं. और सबके पास आधार कार्ड है? सबका पास रहेगा. हाँ, सबके पास आधार कार्ड है. तो म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन मातसो हेजेर विचार करपाचो. मतां मेळटली आमकां हेंची कितें. फुडले इलेक्शन आतां 2.5 वर्सां जावपा म्हापसा हेजे आमचे विधानसभा. हाँ, वोट आपको देगा वोट क्या. वोट दे. तो लामाणी आमचे हांगासर आतां फुडें फुडें सत्ता चलोवपाची आहा पळय. नहीं, हम नहीं नहीं, तुम लामाणी, तुम गुजरात काय तुम लोग? हाँ मारवाड़ी है, मारवाड़ी राजस्थान. तो तुमको ये किया, तुम्हारा काम किया लामाणी ने. हाँ लमानी ने. त्यांचे काम लामाण्यान केलेले हा. पण उसको कितें? नहीं देते हम वोट नहीं. आता लोकांनी हेजेर विचार करपाचो. गोंयान कितें चल्लां तें पळोवपाक फुडें.